चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मतें कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत योगार. एक खूब सुंदर अशें वातावरण हांव कावेलोसीं गांवांत आसा आनीक ह्या गांवांतलें हें सुंदर वातावरण इतल्या पासून की जे सुवातेर हांव भितर सरलां थंय पावल्या उपरांत मनाक एक वेगळी खुशालकाय भोगली. आनीक हेच खुशालकायेन आयच्या ह्या कार्यावळीक हांव सुरवात करतां. म्हणटच हे खुशालकायेन वांटो घेवपी आयचो कलाकार कसो आसतलो हाचो तुमी अदमास केला आसतलो. म्हणटच ताच्याच लागीं भासाभास करून ताचो वावर, ताचें तियात्र, ताचो तियात्राचो मोग आमी जाणून घेवया. ह्या प्रसन्न वातावरणाचो आयचो हिरो जो दे कावेलोसीं ह्या नांवान ताका वळखतात. कारण एक आदीं एक स्टायल आसली की पालकाचेर न्हेसता ताका एक वेगळेंच नांव येतालें आनी खासा करून गांवचें नांव. म्हणटच जो दे कावेलोसीं आनी ताचो कुटुंब आमच्या सांगाताक आसा. आमी ताका ह्या आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार दिता. थँक्यू. खरें म्हटल्यार खूब बरें दिसता, कारण तुज्या सांगाताक ही आयची कार्यावळ आमी मुखार वता आसतनाच सुरवातेकूच तुज्या कुटुंबाची वळख खेरीतपणी पयलें तुजें सारकें नांव कितें? म्हजें सारकें नांव आंतोन जुझे डिसोजा, सारकें नांव. आनी म्हाका तियात्रान नांव घातलें जो दे कावेलोसीं. तें हें नांव घालपी कोण? हय, हें म्हाका नांव घालपी आमचेच गांवचो फातराडे भुरगो आसतना कांतारा म्हणटालो हांव आनी नेटी आनी आमच्या गांवचे कायतान आनी ओक्ती म्हूण आमी तीग जावन ट्रियो म्हणटाले. आनी म्हाका तो जुझे मानेल म्हूण आमगे हिंगा गांवचो तेणें एक टायटल दिल्लो. तेन्ना उजवाड आवराडे कितें कोंकणी पेपर येतालो, तेणें तें घातलें. मुगे नांव चड व्हडलें जाता, तुका नांव दिया जो दे कावेलोसीं म्हूण. आनी हें नांव हांव भुरगो तें नांव सारको भुरगो. पयलीं मुगे जिवितांत पयलीं हांव स्टेजीर वचपा म्हळ्यार मुगे पायगे तियात्र. जिमी बॉस, पायचें नांव फ्रांसीस डिसोजा आनी पायक आख्खो संवसार ओडटा घोडे त्या दोणा जिमी बॉस म्हूण तियात्रिस्ट. तो एंटनी कॉन्सेप्शन नेल्सन हे आमगे घरांत मुगे घर हिंग थिंग सकल ते घरां येवन तियात्रा प्रॅक्टीस कोताले. आनी ते टायमा हांव भुरगो सारको अशें करून 10 वर्सांचो इस्कला वयतालो. हांव इस्कला म्हाका पयलें कांतार शिकयलें गावड्यांचें. आमगे हिंगा एक तियात्र जाल्लो धोर्माचो भावटो आनी एका हांवें कांतार म्हणलोलें. तें गावड्या म्हाका शिकयलें तें हांव इस्कला ड्रेस घालून कांतार म्हणलें. आमी तें कांतार उपरांत आयकोचें. पूण सुरवातेक तुज्या कुटुंबाची वळख. ओके. सांगपा म्हटल्यार ही मुगे धाकटी धूव, हेजें नांव ओलिविया डिसोजा आनी तें फेर्नांदीस जालां. आनी हो तेगे व्हड चेडो हेजें नांव एलूट आनी हो धाकटो शॉन. आनी हो मुगे व्हड नातू मुगे चेड्यागे चेडो हेजें नांव कालन डिसोजा. ही मुगे दुसरी धूव नाती हेजें नांव शिवण डिसोजा, आमी तेका नानी म्हणटाय. आनी ही मुगे सून, ही मुगे चेड्या बायल हेजें नांव देलमीर डिसोजा. आनी ही मुगे गोरकान आमी म्हाका सांगपा एकोदान भितरल्यान कितें जाता अशें. फर्स्ट पयलेच पाट नोदरे पळोवन तियात्रांतूच फातराडे कांतार म्हूण हांव अशें करून वयता आसतना पड्या ढापको हाडलो एका चुगडा सागीत म्हणून
आनी आडोलान त्या दोन संगूट जाली हांव नोको हेवी कॉल लायलें कितें लायलो तें टाक्कून उरली ते दोन सो आमी सारकीं एक मुखार चिट्यो बिट्यो बरोवन मुट्टे बाय मोग केलो मुगे वचूय आहा एकलो मुगे गोट पार्टनर नेटी आनी ते दोन सो आमी एक जालीं जायतें आमी मोगान भोंवलीं बरीं वर्सां आनी मागीर शेवटां आमी साकरामेन जोड हो आयज मुगे कुटूंब मोगान आहाय एकटो चेड मुगेलो तो दोग जाण चेडवां एक कॅप दिलां व्हडलें तें मुगे तियात्रान आसतालें आनी चेड बोटीर आहा म्हणटच हें नाचोंक ना ना हें नाचो ना हें मातशें धाकटें आहलें मुगे 3 तियात्र भायर सरले तिनूच चूक कोणाची घारा माय आनी मोचो पूत हे तिनू मुगे तियात्र बाय तुका तुज्या डॅडीच्या खंयच्या तियात्राचो उगडास आसा गारामाय ह्या तियात्राचेर तुका कितें एग्जॅक्ट कितें उगडास आसा हांव तेदोन चड धाकटें आसलेलें मुगे मामा गारामायच रोल कोताली आनी तेंचे बारा स्टेज जालो कडेन हांव वयता तेंचे बारा रडोन वयतालें आनी मुगे मामा प्रायज मेळटालोच कोण ना कोण ते दितालें कितें ना कितें बरें एक्टींग कोत मू आनी आमगे हांव आंतपुऱ्यान आनी मुगे भुरग्यां देखून गारामाय तियात्रा कांत बीन शिकोयता म्हाका उगडास जाय पळय म्हणटच आमच्या ऑडियन्सा पासत जो उगडास आसा त्या कांताचे 4 वडी उगडास तुजो येतोच गारामाय काळीजे मोजें दुकानी रडटा पुचून ना तूं आसतना तूं हांगा एक सुरी रावता हांव आसतना तूं गारामाय कोणाकूच गे बिये नाका म्हजे बोरयो पयशे मागोन हांव दितां तुका ल्हान आसलो शिंपोन वडरूक केलो सावळी मेळोत म्हणोन म्हाका सावळी मेळच्या वेळार मामीन तुजे उमटावन काडून व्हेलो रुका कोणाकूच हांव वायट मागोना शिंटा फकत म्हज्या नशिबा फाल्यां झिलांत व्हरोंक फादर येतलो म्हाका खरेंच खूब बरें आमी जायते फावटी तियात्र करूंक येता तियात्रांतल्यान एक वेगळी खुशालकाय येता थोडे फावटी ऑडियन्सान बसून आसतना बसून थोडे ज्यो भुमिका थोडे तियात्र चलतात तातूंतल्यानय आमकां खुशालकाय येता पूण खेरीतपणी तुज्या घोरकाराच्या तियात्रान तुका न्हेसता आसतना कसली खुशालकाय येताली म्हाका एश कोन्न कांतार म्हणपाक आनी पाठ करपाक लोकांक दाखोवप लोकांक मुगे हें टॅलंट दाखोवपाक म्हाका एकदम खुशालकाय अशी खुशालकाय येताली पूण हांवें ती बंद कित्याक केल्ली भुरग्यांकू लागून म्हणजे भुरगीं हें जाताय भुरग्यां वाट जायना आमी राती तीन गेलीं दिसा मागीर ती बरी हें जायना हांव बंद जाल्लें आनी मागीर हांव कामां वचपा लागोलें हिंगा लिला बिचां एज अ सेफ हांव जायतें म्हण तूं हें जालां सिंगापूर बॉम्बे बी भोंवोन येयलां अशें करून म्हाका लोकां मदीं बी हें जावपा म्हाका बरें दिसता आनी तें म्हाका दुसऱ्यान हें केलें ना चडशें मुगे घोरकारानू म्हाका दुसऱ्या मदीं वचपाक मुगे घोरकारान हें दिलां हांव पयलीं 11 वरां आसतना स्टेजीचेर वचोन कांतार म्हणटा हो रे म्हज्या भावा बारा म्हणटालें पूण आमी भितालीं भिरांत दिसता म्हाका हांव मुगे रोंग जाय म्हाका लोक कितें म्हणीत म्हूण भिता हांव मागीर काजार जालो तशें तेणें म्हाका गाट्स दिले आनी तेजे उद्देशी हांव अशें करून कोणाकूय फूड करूंक म्हणजे हय तयार अशें आतां आयज मेरेन जे तियात्र तूं न्हेसला ते फकत तुज्या घोवाचे काय आनी दुसरे ना पयलो रोजफोनांगे नाचलोलो रोजफोनान पयलो तियात्र काडलो निमणी चीट म्हूण आनी
हांव आनी प्रेमान लोटलीकर हांव हिरोईन आनी तो हिरो आहलो तो नाचलो हांव आनी हेर बायल तियात्र म्हणजे आमगे गांवां बेश्टे नाचिलो आनी तेगेले नाचिलो हांव. आतां तुज्या गोरकाराचो खंयचो तियात्र तुका चड आवडलो, बरी भुमिका खंयच्या तियात्रांत मेवली? नूरा आनी हें तो पॅट्रिकागे खंयच रे देव बरें करूं. तो देव बरें करूं सारको बरो लागलो पूण नूरा तियात्र म्हाका बरो लागलो पूण म्हाका राग येतालो तो तेका हेंग मारतालो आनी अश्यो ह्यो इंटरव्यू जातात तितूंतल्यान कितें ना जाल्यार कितें भायर सरता. आयज आमच्या जेन्ना आमी पळयतात की जायतीं आमचीं घोव बायलां म्हणजे कपल्स आमी तियात्रांनी न्हेसता आसतना पळयल्यात, पूण ज्यो भुमिका जायते फावटी एक वेगळे तरेच्यो आसतात आनी तातूंत बायलेक दुसऱ्याच्या बरोबर रोल करचो पडटा जावं घोवाक दुसऱ्याच्या बरोबर रोल करचो पडटा. तातूंतय अशेंच कितें घडटा काय? ना तेदो कितें तेदो हांव भुरगेंशें आहलें म्हणजे म्हाका तितू हें आसना. हांव 22-23 तेश कोन्न आहलो जालें 22, 23 म्हणजे भुरगे एजी अशें आहलें आनी म्हाका तें तेदो तितू हें नासलें. म्हाका मुगे गो दुसऱ्या एका हें कोत म्हणटा म्हाका ती तिडोची जो बाब हें सारकें केस्तांव देखून जालीं केस्तांवां म्हणटच जेवान ज्यो भुमिका बरयल्यो त्यो भुमिका ताचेरूच आयल्यो. खरेंच हीच खुशालकाय तियात्रांतल्यान अशेंच कितें घडटा हाचो अर्थ असो न्हू की कुटूंब आमी सेपरेट जावप. हें आमी समाजाक दाखयतात की हे भाशेन चलता आनीक हातूंतल्यान हें आमी आमच्या जिवितांत लावन आमी केन्नाच घेनात, कारण आमी ती कला लोकां मुखार हाडटात. जे प्रश्न समाजांत जातात तांचेर आमी उजवाड घालतात. जो बाब तुका केन्नाच दिसोंक ना आनिकूय तियात्र बरोवन मुखार हाडचें? दिसता, आनिकूय बरोवन हाडूंक दिसता, पूण ही मार्गा एरियान एक्टरांक सोदूंक खूब त्रास पडटाय, चड त्रास पडटाय. आपयल्यार सगळे टायमार येनाय आनी करपाकूय उमेद आसा, मुजगूय मेवनाय सारके, बँड मेवंक खूब त्रास जाताय. हांव 3 तियात्र बरयले पूण मुगे 25 शेव म्हणटा ते जाल नाय. 40 मान हांव कित्याक 23 शेव लेगून केले, 23 शेव मुगे 3य प्लेयान जाले, तितलेच 25 पावोंकून हांव. आनी एक कोडी शेव एश कोन्न केलाय सारको लॉसां पूण सारको लॉस. सावणी 2 शेव हॉलांक आयले लॉस, मारगांवांक आयले लॉस. तरी पूण उमेद म्हाका भायलेली आनी करपाक हांव नोको तेगे म्हाका दिसोत हांवें कितें काणकोणाक भांगरां इंकून देखून हांवें मुजगां पयशारी केले. कित्याक तेंगे फी तेंक दिवपाकूच जाय. पूण पयलो हांव चड उपकारी म्हणल्यार तियात्रां हांवें बरयलें म्हूण न्हू, म्हाका पयलीं कोण इस्टेजीर हाडटा जावं चड उपकारी. आनी म्हाका पयलीं इस्टेजीर हाडलो मुगे पायन ल्हान आसतना. आमी आयज पळयतात की तियात्रांनी आमकां जायतीं कलाकारां दिश्टी पडटात, पूण चडश्या कलाकारांक आयज कांतारां म्हणोंक येनात. पार्तीन पासून न्हेसपी जायतीं बायल कलाकारां तांकां कांतार म्हणोंक खूब कुस्तार पडटा. पूण एक ही कांतार म्हणपाची कला जर उरली जाल्यार तो मनीस चड उंच पावता. तर तुवें कांतारां गायल्यात म्हणटा आमच्या ऑडियन्सा पासून एक खंयचें कांतार? तुमचे मुखार आयज उबें रावन उपकार आठयता एका एका मनशाचो, तेच पोरी तुमचे ठांय हांव मागता. शांतिकायेन इस्टाफ डे मानोवच्याक आमचो, दर वर्साक इस्टाफ डे दोबाज्यान कोत्तात.
आदार मेवता देखून मॅनेजमेंटाचो तेच पोरी आमी उपकार आठवयता कॅप्टन नायर आमच्या चेअरमॅनाचो लीला बीच दे लीला बीच मोबोर बीच गोवात 1990 वर्साक फांकाल्ले संवसाराक मोत्र्यांनी मिटींग करून काम मेवतेलें म्हूण सांगलें सरकाराक गोंयकाराक पूण आतां पळोवंक वचत तो सगळे केरेल कारबावात लीला बीच दे लीला बीच मोबोर बीच गोवात 1990 वर्साक फांकाल्ले संवसारात मोत्र्यांनी मिटींग करून काम मेवतेलें म्हूण सांगलें गोंयकाराक पूण आतां पळोवंक वचत सगळे नॉन गोंयकार बाबा मातशें ना खरेंच हें कथा तुवें केन्ना म्हटलेलें स्टाफ डे म्हणलो हांवें लिला बिचार लिला बिचा हय आनी प्रायजूय दिलो तेम म्हाका रोफिना 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 गुपीत मोग केला कोणाकूच गोमले ना मोजा रोफिना 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 कोरोमोग आमी केला जुरामेत पासून दिला एकामेकाक विसोची न्हय म्हूण बास केल्या कोरेंच हे मोडबाक खाला एकवट जावपाचो उरला एकवट गोट्टो जेजुकार गांधी उंगनीच्यो केला रोफिना 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 गुपीत मोग केला कोणाकूच गोमले ना मोजा रोफिना 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 कोरोमोग आमी केला जुरामेत पासून दिला एकामेकाक विसोची न्हय म्हूण बास केल्या कोरेंच हे मोडबाक खाला एकवट गोडपाचो उरला एकवट गोडटोच जेजुकार गांधी उंगनीच्यो केला एकवट गोडटोच जेजुकार गांधी उंगनीच्यो केला ज्यो ते कावेलोसी म्हज्या बरोबर आसा म्हणटच तुजे लागीं आमी थोडी भासभास केल्या तुज्या कुटुंबाची वळख घेतल्या आनी तांची उमेद तुमचो कुटुंब जो सांगातान आसा खूब बरें दिसलें तरी आसतना तुवें म्हटलां की पायच्या तियात्रा उदेशी तुवें तियात्राक सुरवात केली तर एक कॉमर्शियल तियात्र कसो तूं म्हणटा की रोजफनाक जावं बाकीच्या कोणाक अशे जायते सुवातेर तुका न्हेसोंक चान्स पडलो पूण खऱ्या अर्थान तुका खंय तुजी उदरगत जाली खंय तुवें बरी भुमिका केली बरी कांतारां मोडलीं अशें दिसता हांवें पयलें भुरगो आसतना इस्कला ड्रेस घालून कावेलोसी इस्कला वयता हांव पयलो पुर्तुगेज तेंपारा आनी तेन्ना म्हाका पायन एक गावड्यांक कांतार शिकयलें कुणब्यांचें आनी तें कांतार हांवें म्हणलें म्हाका लोकांन इतलो शाबासकी हांव हॅपी आनी म्हाका कोण पयशे दिले तेदो कोण 10 रुपया 20 रुपया दिवप म्हणल्यार व्हडले आनी हांव इतलो हॅपी मुगे पाय तेदो चड हॅपी सारको आपल्या पुतान पयलें कांतार म्हणटा हें मुगे पयली सुरवात आतां ते सुरवातेक तें कांतार म्हटलेलें ताचो उगडास आसतलो आख्खें गावड्या कांतार आयज पासून उगड आसा एक वर्स कोरस हय शुअर आख्खें लिवन म्हणटा म्हणून म्हळ्यार फेवण्योय पडटल्यो ओके थँक्यू ओके हांव पोरगा गावड्यां गेलो बामणा चलये मोगान पळो हांव नाना आसतना म्हजो आबू मेलो आवोन म्हाका मॅट्रीक पुऱ्यान शिकयलो
आतां हांव बांदून भोंवतलो टाई कोजार मुगे जुन्या सोंपतो जुलाई बेजू घेवन घेवन गा मुजी भायर सोल्याई मोगान पळगा मुजी बाकरा गे बाई तें आपणाचे आपयता गांवरून कोदलीचेर बसयता आनी वेंगेन धरून तोंडा तोंटेक वयता ती मुगे वोंटेकून सुजयता बामणा चोल्यान जाली गा नोसाय बाकरा बाये म्हणटाय हुंय पिसाय दोड तुजे फुट्टाय जाल्यार गा तुमी लंडन वसाय सोदांच आमी येशींची मातली येसाय निंदले कोडेन लागना सुको दोळ्यांचेर येत गा बायेचें रुपो तिचो उगडास केल्यार पोटा लागना बुको मोरोन दिसत गा पिवोन इको सोगले कोजरा मुंगेल्या येयाय गा पोटार मुठयो मारून जेयाय आनी दोळदांकून उदका भाशेन सोरो पियाय कुणबी हांव कुतुका फास्तो सोयाय सोगले कोजरा मुंगेल्या येयाय गा पोटार मुठयो मारून जेयाय आनी दोळदांकून उदका भाशेन सोरो पियाय कुणबी हांव कुतुको फास्तो सोयाय कुणबी हांव कुतुको फास्तो सोयाय हें कांतार म्हणटा आसतना जे लोक फेवणी मारताले आनी जे मुजग वाजताले तें तुका दिश्टी पडटालें दिश्टी पडनासलें हांव तेंचे मुगे नदर नासलोली मुगे शिंती धाक्को कांतराचेर पूण क्लेप मान लोक फिवण्यो घाताय तेदो हांव उनोको म्हाका कितें भोगलो तें हांव हॅपी सारको मागीर भितर चलता तेदो म्हाका कोणी पयशे दिले कोणी हेंग मारल्यो हांव भुरगो रे सारको भुरगो हांव तेदो हांव इस्कुला ड्रेसान बॅग बी हांदालान म्हाका पायन हें कांतार म्हूण बा सारकी उमेद दिली आनी हांव सारको खुशाल कित्याक ते व्हडले व्हडले तियात्रिस्तां मदें हांव एक भुरगो सारको हांव थिंग पॅट्रीक दोरादा बोले उबो आसतोणाचे हांव आयज पासून पॅट्रीक दोरादागे उपकारी कित्याक पयली स्टेजीर म्हाका तेणें हाडलो पॅट्रीक दोरादान आनी तेगे तियात्रां जीव मुगे साक जोरून मुट्टे बाय काम केलें आम पेट्रोमास घेवन तियात्र नाचले पेट्रोमास तेदो लायट देखून थोडे कडेन नाचले पेट्रोमासांचे तियात्र नाचले आनी हांव तेगे उपकारी कित्याक लोकां नोदरे तेणें हाडलो म्हाका पयलो उपरांत मागीर जायते डायरेक्टरांक गेलो हांव कोणा कोणाक नेसलो हे सांगपाक म्हळ्यार व्हडले व्हडले डायरेक्टरां मदें पयलो पॅट्रीक दोरात मिनिंदे बांदार रज फोन्स लिगोऱ्यो फेर्नांदीस हे सारके सारके टॉप रुजा डायस आमगे मेलो तोय तेगल्यान तेगे एकूशेवांक काम केलां हेर न्हू पूण एश कोन्न म्हाका चोडे व्हरों लागले सगले डायरेक्टर चडश्यो कसल्यो भुमिका दिताले चडशे विलन रोल सर मुगे सांगपा म्हळ्यार हिरो पूण विलन टायप चडसो हिरो मुगे पार्टनर मेलो इजिदोर म्हूण नावेलींचो पॅट्रीक दोरादान पयलो हिरो तो निराशी तियात्रांत तेका छापकान मार दिता हांव पूण तेका एक पुंपण आसलो तेजेर लोक सारको म्हाका येवन आरे सर तूं तेका कित्या येसो माता म्हणटाले पूण हांव तेका मात तेका मानासलो टेबुलाचेर पडटालें मुगे चाबूक कित्याक आनी ते भायर ट्रेनींग हांवें पयलें सांगपाक म्हळ्यार हे तियात्रां काम करपाक मुगे मायंगे धाकली आलमारी आसली घरा कडेन मुगे पांय तियात्रीस पूण मुगे पांयन आपल्या जिवीत सोऱ्यान काबार केलें आनी हांव घरा कोयन मुगे मुळो कितें सांगपा म्हळ्यार सर पॅट्रीक दोराद अशें करून पयलीं कॉपी दिनासले बरोवन रीड करपाक थिंगा रावंडा बसून आमकां हे तुका ओरोल तुका जाय ते भाय कर एंड उतो तेका दी अशें करून आमगे चलतालें आनी तुका जाय तेशी उमेद येताली करपाक कित्याक तूं तुगे पोत्या उलयतालो तुका जाय ती बाय घालूं मेळटाले डायलॉग घाल कितें घालें आमगे ते दोन जॅक बेंडीस कोलोय ते आमगे सारके बरे एक्टर पास्कोवाल दे माजोर्दा तो बी सारके बरे एक्टर म्हणटकीर कळ्ळें न्ही
हांव घरा खंय निजदोरी सांगिल्लें चोय हांव तुका चाबकान मातलो निराशी तियात्रान तो सोच सांगना जाल्यार म्हणटरी हांवें एक च्या बूक केलें कापूस घायलो एक च्या बूक केलें आनी हांव घरा को ट्रेनींग मुगे आरश्यांचो मुगे हें करप शिंकोवप आहलें च्या बूक मारलें हांवें एक्टिंगाचें आनी च्या बूक आरश्याचें पडलें आनी आरसो फुटलो पांय म्हणून की सारको चाडावलो हांवें म्हळें हांव कितेंय कोन्न जा घालून दितो तो आरसो भिनाक तूं पूण ते उद्देशी हांव म्हाका दिसता हांवें मुगे फेस हांव आरश्यांत चोवन एक्टींग कोतालो सांगपा म्हळ्यार म्हाका कोणें हाती दोन शिंकोवं ना मुगे पांय देखून पूण हांवें मुंगलो फेस मुगे आरश्यांत चोवप आनी एक्टींग कोता हांव तेजी उद्देश हांव आयज वयर सोलो आंतोनियो जुझे डिसोजा जो दे कावेलोसी ह्या नांवान तुका वळखतात म्हणटच ह्याच नांवान ही कार्यावळ आमी मुखार व्हेली आनी तुवें तुजे मोलादीकशे विचार आमकां सांगले आमी ऑडियन्सा मेरेन थोडे भोव चिमटी भर हाडपाचो प्रयत्न केला खरेंच म्हटल्यार तुज्या मोलादीक वेळा पासत तुज्या येवकारा पासत काळजाचे खोलायकतान केरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा तुकाय चड आनीक चड देव बरें करूं सर कित्याक तुवें नोदरी हाड म्हूण हांव गोडे नोदरे पावतलो संवसारा भोंवोन येयलो हांव पूण आयज पासून टीव्हीचेर आमगे गोडे प्रोग्राम येवं नाय आनी चडसो हांव कांतारां बरयलें पूण हांवें रिकॉर्डींग कांय केलें नाय हें सोच सांगपा म्हणत जाल्यार कितें जालां रिकॉर्डींग करूंक पावलां म्हणचे हांव कामांतूय वयतालो आनी म्हाका रिकॉर्डींग करपा जायते फावटी आपयल्लें पूण हांव वचना खरें म्हटल्यार तुज्या सांगाताक ह्या मोलादीक वेळा पासत देव बरें करूं म्हटलां ही कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां ओके आनीक पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस पूण विसरो नाकात पळोवंक ज्यो दे कावेलोसूचें निमाणें कांतार थोडींच उतरां घालता तुमच्या कानान ल्हान व्हडसो गोट आमी रावया एकवटान पॅरीस कावंसल घोडला तुमच्या गांवान जेजू क्रिस्तांवाच्या नांवान खुरीस कोरेंच ओचोऱ्याचो ह्या खुर्सान आमकां जायतें दिलां खुरीस कोरेंच मिलाग्रीचो जेजू मोत्तो जोयती येवन जालो खुरीस कोरेंच ओचोऱ्याचो ह्या खुर्सान आमकां जायतें दिलां खुरीस कोरेंच मिलाग्रीचो जेजू मोत्तो जोयती येवन जालो